काढला प्रदीप कांबळी जो ह्या चोरट्या गावात प्रदीप कांबळीकडे मागता की त्याने व्यासपीठार घेवची काय ना हांवें बीजेपी खंय चुकला ते दाखयला की हो कॅन्डिडेट कसो बरो आनी ह्या कॅन्डिडेटान कांयच करूं ना म्हणजे खंयचोय कॅन्डिडेट हाडून तुमी आमचे लाद नाका त्याचे कार्य असल्यार हांवूय ताका सपोर्ट करतालो कार्यच ना त्या मनशाचे आनी तो आमचेर घालता जशें एमजीन 35 वर्सां केले ते तुमी करपाक पळयतात काय सांगचे आणि 100% वयतालो आनी हांवें सांगलें सुद्दां पण तेंच्यांनी 2 सीट जाल्ले तांकां मडगांव येतलो आनी हो येतलो म्हणून अरे मडगांव तशें जाता बीजेपी म्हूण तसो येना आज ते गेलीच दीस ते पयलीं ते टायम आसलेले एमजीचो फातर सुद्दां दवरल्यार निवडून येतात ते गेले दीस तुमच्या आईची कॅन्डिडेट बीजेपीचे कॅन्डिडेट तुमचे मंडे ना हांव तांकां हांवें मेसेज धाडल्या की तुमचो जो कॅन्डिडेट आसा तो विड्रॉ करपाचो आनी हो कॅन्डिडेट दवरचो नाजाल्यार आमी लोकांचो कॅन्डिडेट म्हणून दवरतले पब्लीक कॅन्डिडेट लोकांचो मागीर तुमी समाज पक्षान रोवतले तुमचेर एक्शन घेतले ते पक्षाचो निर्णय म्हाका तेजेर कांय वचपाचें ना आता हो तुमचो इंडिपेंडेंट कॅन्डिडेट प्रदीप लोकांचो कॅन्डिडेट इंडिपेंडेंट आमच्या लोकांचा मतदारसंघाचो थँक्यू मैदान पूर्ण सपोर्ट केलो आमी मोपा एअरपोर्टा अख्खो गांव उदक म्हाका रावलो की विकास जातलो डेव्हलपमेंट जातलो गांवची प्रगती जातली म्हणा पूण ते शक्य जालें ना बाबून जेव्हा तो एअरपोर्ट रेडी केलो तेव्हा बाबू पाटपाक गेलो त्या टायमार आतां ह्या 5 वर्सांचे जॉब घेवपाचो जो विशय जो आसलो त्या टायमार जॉब ना कोणा कडेन वयतले जाल्यार ऑफीस ना कोणाचो कोण विचारिना पूण आज बाबू खातीर आज बाबूची गरज आसा त्या खातीर सगळ्यांनी एक विनंती करता की सगळ्यांनी बाबूच्या आशिर्वाद म्हाका एक भरपूर मतान दिवपाचो तेंची काय कामां आहा ती बाबू काय विशय आहा तो सोडपाचो प्रयत्न करता